वंदन तुका जेजू वैभव वरदान तुका जेजू सम्मान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू बलिष्ठान तुका जय जय प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां समेस्तांक बऱ्या वर्साचे शुभाशय आनी एक नवें वर्स देवान आमकां दिलां पोरणे तें सगळें गेलां सगळें नवेंच जालां देखून एक नवें जिवीत आनी नवें वर्स दोनी आज आमी आपणावंक आज खंडीत जावन आमी एक बरें मन करया कित्याक आदल्या वर्सा बरी न्ही ह्या वर्सा आनी चड आनी चड देवाच्या लागीं सरूंक देवाच्या मोगांत रावूंक देवाची कापलत आनी कृपा आमी जोडकान घेवंक ताची कृपा आदार आज आमी मागया देखून आज एक वर्साचो पयलो दीस जाल्ल्या बरी आमी सगळे एक सांगता मेळून एक अरदान देव सोम्याक स्तुती आनी सर्व रितीची कृपा काकुळत आज आमी मागून घेवया म्हणून आमी एक सांगता मेळचो उद्देश जावन आसा देखून तुमकां समेस्तांक ह्या मागण्याक स्वागत करता आनी प्रत्येक जावन आज आमी विशेश तरान देवाक अर्घां दिवया फाटलें वर्स आमकां बरें केलां देवान जायतीं आशिर्वाद आमचेर घाल्यान आमकां वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशींतल्यान राखून व्हेलां सांबाळलां कितलीं अर्घां दिल्यारी ते आमकां उणेंच म्हूण सांगयत देखून हे नवें वर्स नवो दीस जाल्ले वरवीं आज आमी परत देवाक अर्घां दिवया देवाची स्तुती करया देवाक आमी महिमा दिवया कित्याक आदलें वर्स ताणें आमकां सांबाळलां राखलां आनी सगळे रितीन आमकां ताणें विशेश जावन सर अवघडांतल्यान वरांतले ताणें आमकां राखून व्हेलां सांबाळलां देखून आयचो एक व्हरतो दीस ह्या वेळार सांजेच्या वेळार परत आमी सांगता मेळून देवाची स्तुती करूंक देवाक आमी अर्घां दिवंक आमी आमचो एक उद्देश जावन आसलो आज प्रत्येक जावन परत तुमच्या हर एका ह्या वर्सा तुमच्या हर एका गरजां खातीर मागोवंक आनी तुमचे खातीर विशेश तरान आज खंडीत जावन मागोवंक आमी तयार आसा सकट सांगता मेळून आज आमी मागया विशेश जावन देवाची काकुलत आनी कृपा आमचेर देवून येवं दी म्हणून आज आमी मागया देखून सकट सांगता मेळून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया देवाची महिमा आमी वाख्यान या सकट आमी एक बरें गीत आमी गावया समयाची स्तुती आमी करया देवाक आमी अर्घां आमी दिवया सगळे आमी तालयो पिटोवन देवाक अर्घां दिवया अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. सगळं मी देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया आदल्या वर्सा जालां हर एक उपकारां खातीर आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती कर म्हणया आमी तुझ्या हाताक धरून म्हजें मॅट काडतलो तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजें मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आब्बा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सकट आमी मेळ्ळ्या उपकारां खातीर देवाक अर्घां दिवया देवाची स्तुती करया आमकां इतलीं वर्सां जावन सांगता दवरला
इतल्या वर्सां जावन हे मागणें आमी चलय ते आसा आनी तुमी आमकां सांगात दिला देखून सगळ्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया आमच्या संगतपणा खातीर इतले वर्स आमी एकामेका मागून एकामेकाचो आदार खंडीज आमी दिल्लो आसा आनी सोमयाची कळटली कृपा आमकां मेळिल्ली आसा म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पदकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पदकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पदकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुजो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमी अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, 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 Hira babare kalabare gashandar bare karabare kalajita. Thank you Jesus, praise you Lord, glory and mighty God, alleluia. Worship Lord Jesus, redan tu ka pare dan tu ka jeza redan tu ka bai mat ka agla tu ka bandan tu ka bai baud ka redan tu ka naman tu ka jeza hallelujah 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 praise the Lord एक नवे वर्स आमच्या हातीन देवान दिला आनी हो सगळे वर्स सोमया सांगता रावंक जाय सोमयाची स्तुती करूंक जाय सोमयाक आमी अर्गां दिवंक जाय देखून पयलो दीस आमी कंडिसावन सांगता मेळचो आमी हगडोवचे नाका म्हणल्या खातीर आज आमी सांगता मेळ्ळ्या देखून हर एक संगती आमच्यो कितें आसत आमच्या जिवितांत देवान लाभयल्ल्यो आसात ताचे खातीर आमी अर्गां दिवंक जाय ताची आमी स्तुती करूंक जाय ताची महिमा आमी वाखाणूंक जाय देखून एक वर्तो दीस देवान हो वर्साचो पयलो दीस आमकां सांगता मेळून मागणें करूंक कृपा आमकां दिल्या देखून आज आमच्या हर एका गरजां खातीर आमी तुमच्या गरजां खातीर मागतल्या देखून कितें तुमच्यो गरजो आसत जाल्यार खंडीत जावन तुमी आमकां मॅसेज करा तुमच्या खातीर आमी आज आमी मागता देखून ह्या वेळार सकट आमी एक जावन एका मानाचे एका काळजाचे जावन खंयची एक वस्त मागल्यार देव आमकां दिता म्हूण सांगलां प्रॉमीस केला आमकां देखून आमी खंयचे एका मानाच्या एका काळजाचे आमी जावया आमच्या मोतीची कितें बेजाराय आसा खंत आसा सगळे आदले वर्सा कितें आमकां मेळ्ळां ती सलवणी जावंक पुरो निराशपण जावंक पुरो आनी कितें वायटाच्यो सक्त्यो आमच्या रेवडन घाल आमकां कस्तान घालन जावंक पुरो पूण हें वर्स तशें न्हय हें वर्स सगळें आमकां सुटकेचें वर्स जावं दी हें वर्स आमी देवाच्या महिमेंत आमी भितरिकचे तसलें वर्स जावं दी आनी देवाच्या लक्षिलान आमी पाटलाव करून आनी देवाच्या संगी आमी रावून जायतीं देवाची आशिर्वादां जोन काणयेचें वर्स आमकां जावं दी हें वर्स जावं दी देखून आमी देवाची काकूळट आनी कृपा आज आमी मागया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया कित्याक तो महिमेक योग्य जाल्लो देव जावन आसा हर एक दीस ताची कृपा नवी हर एक दीस ताची काकूळट नवी हर एक दीस ताचे अभिषेक नवेस हर एक संगती तसो हर एक दीस तसो मोग नवस देखून आज ह्या पयल्या दिसा आमी तसो मोग अनुभव करया ताची काकूळट आनी कृपा आमच्या जिवितांत आमी मागून घेवया आनी सगळे वर्स आनी सोम्या सांगता रावचे ओर्थेक भाग देवान आमकां फावो केला देखून आमची कुटुंबां सगळीं समर्पण करून दिवन आमच्या कुटुंबांनी ह्या वर्सा कितें अनावतां जायनातले बरी अनवरां जायनातले बरी पिडा शिडा येनातले बरी निराशपण जायनातले बरी ह्या खंयच्याय अवचित मरणाक आमच्या कुटुंबाची खंयचेय सांदे वळख जायनातले बरी आज आमी सांगता मेळून मागल्यार हे मागण्याचो प्रतिफळ सगळे वर्सभर आमकां मेळटलो म्हज्या भाव आनी भयणी देखून आमचे सगळे कितें आमच्या मतीची बेजाराय आसा खंत आसा सगळीं ह्या समर्पण कर दिवया देवाक आनी देवाची महिमा गावया कित्याक देव आमच्या तो महिमेक योग्य जाल्लो देव जावन आसा ताची महिमा आमी गावंक आमी फावो कित्याक म्हळ्यार आमकां ताणें केल्ले उपकार इतले आनी तितले न्हय येवन आदले वर्स 2024 आमकां व्हरतीं बेसांवां हाडून आयिल्ले जायते देवा सांगता रावलेल्यांक व्हरतीं बेसांवां मेळ्ळ्यान जायतीं कामां आमची जारी जाल्यात जायते आमकां देवाची काकूळट आनी कृपा मेळ्ळ्या जायते आमकां मागण्याचो स्पिरीट मेळ्ळा मागोवंक आमकां फावो जाला देखून हे वर्स आनीक चड आनी चड आदल्या वर्साक चड फळां बरी जावं दी मागण्याची
वर्ष जाऊ दे आणि प्रत्येक जण हे वर्ष जुबलेचे वर्ष जावन आसा 2025 जुबली इयर आणि हे वर्ष आमी जुबलेक तयारी करूंक आसा तयारी जावन आमी ताची महिमा गावूंक आसा ताची काकुळत आनी कृपा आमी मागून घेवंक आसा आनी देवाची वर्ती बेसांवां ह्या वर्सा आमकां जोडकान घेवंक देखून आमी सांगाता मेळ्ळ्या देखून आमी देवाची महिमा आमी गावया देवाची स्तुती आमी करया देवाक आमी अर्घ्यां दिवया. सगळं मी स्तुती करिए या दारा बाबा रखला बुरत गशा शंदर बर खर बर रखला बुरत गशा शंदर बर कर बर रखला Jesus. In the mighty anointing of the Holy Spirit come upon in the name of Jesus Christ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೋ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೋ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. देवाची महिमा विशेष जावन आसा देवाची काकुळतानी कृपा आयच्या दिसा आमी मागून घेवया स्तुती करया ताची महिमा आमी वाखानी आमकां मेळिल्ले सर्व उपकार आमच्या मोती खाडी आनी काळजांत हांव ताची महिमा आमी गावया या दारा बाबा रखा बाबा शादा हीर लगा बाबा शादा बाबा खर बाबा शंदर कलर बाबा शंदर बाबा खर बाबा रखला बाबा हीर बाबा 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 माइटी anointing या बाबा बाबा ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. सगळ्यांचं गरज संयमकार आम्ही भेटून दिया आम्ही मागया या वेळा प्रत्येक हिलरी पायस रोशन डिमेल्लो जॉस्पिन रॉड्रिगस निशा डिसोजा ऑयलेट डिसोजा सेलिन नोरोना यांच्या सोर गरजां खातीर मागया सेलिन देग जावन अनिश मुळेकर जॉब मेळच्या खातीर मागतो शॉन सुनीता खातीर मागता आमी या आयरिन पिटा डिसोजा हांच्या खातीर मागता निशा डिसोजा टिटूस कॉन्सिस आणि प्रत्येक जण गेविना खातीर आमी मागता हर एक कितें आसा पिडाशिरा जेजू तुझ्या नांवान गुण जावन ह्या वेळार तुजी स्तुती करता तुजी महिमा गायता आसतना हर एक बरेपण जावन दी. ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ
ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏರಬರೆ ಕಲವರಗೆ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬರೆ ಕಲಜಿಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏರಬರೆ ಕಲವರಗೆ ಶಂದರ ಬರೆ ಕಲ, ಏರಬರೆ ಕಲವರಗೆ ಶಂದರ बरे कर जीसस जीसस आम्ही प्रत्येक सण मागते मला मारिया पिरेर आणि कुटुंबा खातीर दया खातीर आमी मागता फिलिपा खातीर मागता सुमया जेसू ह्या वेळा जॅस्लिन रॉड्रिगस ह्या भुरग्यां खातीर क्लॅरिटा आनी क्लॅरिसा आनी कुटुंबा तांच्या सर्व गरजां खातीर मागता बाबा प्रत्येक जाण क्लिफर्ड रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर मागता जेसू आमच्या होली टीमाच्या सोर सण्या खातीर आमी विशेष तरान मागता तुजी दैवीक सकत ह्या वेळार हर एकल्या देवान क्लारा डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर मागता सुमया जेसू ह्या वेळार सर्व गरजां खातीर वायले डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर बाबा तांच्या घरच्यांक सगळ्यांक आशिर्वाद मेळच्या खातीर हर एक आमी मागया ह्या वेळार एक घडी भर मावूनपणी तुमचे दोळे दंपा दोनी हात काळजाचेर दवरा तुमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या सणांक ह्या वर्सा कितें पुरा तुमची कितें येवजण आसात कितें पुरा तुमची मागणी आसात ह्या वर्सा कितें पुरा देवान तुमकां आशिर्वाद दिवचे म्हूण तुमी आशेतात तें सगळें समर्पण करून दिया जेजूक आमी समर्पण करून दिया हें वर्स आमकां समृद्धीचें जावं दी हें वर्स आमकां सोर रितीन अवघडांतल्या अनवरांतल्या राखून व्हरचें आनी सोर बरेपणाक आनी देवाच्या लक्षिल्यान आमी फाटलो करूंक देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जिवंक जाली कृपा आदार आमच्या कुटुंबाच्या सोर सण्यांक फावो जावं दी कोणीय कुटुंबांत वायट संवेद आसा जाल्यार ह्या वर्सा तांकां सुटका मेळोवन दी एक नवें प्रत्येक जिवीत तांच्या हातांत देव घालून दी एक नवें जिवीत तांकां मेळोवन दी म्हणून आज आमी मागया तुमच्या हर एक गरजां खातीर आमी मागता मेरी फर्नांडीस आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता सुमया जेजू आजा प्रत्येक जावन एका धुवे खातीर आनी तिच्या गोवा खातीर आमी मागता सुमया जेजू नेबर्सां खातीर आमी मागता सगळें सुमया जेजू हर एक सुमया जेजूचे काकुळटांनी कृपा ह्या वेळार कोण पुरा आयच्या दिसा मगनाक जॉयन जाल्लीं आसात तांकां सगळ्यांक समर्पण करून दिवन ह्या वेळार आमी मागता तुजी दैवीक सगळ्या तुजी काकुळटांनी कृपा पवित्र आत्म्याची मजत हर एकल्यान थंय देवून येवन दी हर एकल्यांनी बापा ह्या वेळार तुजें अजरपण अनुभव करून दी ह्या वर्साचे पयलो दीस तुज्या अजरपणान जिवंक जाली कृपा आदार हर एका दिसा आमकां तूं फावो कर आनी आयच्या दिसा हो सगळो दीस बापा तुवें आमकां फावो केल्या कित्याक संजेच्या वेळार ह्या मागण्यांत तुवें आमकां हाडलां जेजू इतले जाणांक आज सांगता मेळून आमी मागण्या करता आसतना सगळ्यांचेर तुजें आशिर्वादां सगळ्यांचेर तुजी काकुळटांनी कृपा देवून येवन दी आनी तुजो पवित्र आत्मा हर एकल्या जिवितांत देवून येवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी काळजांत तावन अत्रे करून मागा ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची मजत पवित्र आत्मा आमकां सोर रितीची सुटका दिता आनी आमकां सगळें चलोवन व्हरता तो संदीपा खातीर आमी मागता नॅन्सी खातीर आमी मागता सुमया जेजू डायना खातीर आमी मागता सुमया ताच्या भुरग्यां खातीर ताच्या घोवा खातीर आमी मागता जेजू आबा बारक देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सृष्टीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा
दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रसणारा आत्म्या पदवेधारा देण्यांचा दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रसणारा आत्म्या पदवेधारा क्रिस्तीन आणि कुटुंबाखातीर मी मागता फ्लोरीन आणि त्याच्या कुटुंबाखातीर मागता सुमेजा वळा अनिता आणि कुटुंबाखातीर मी मागता बाबा वळा हे पवित्र रत्नाचो देवोनी सगळे एकल्यांचेर तुझे उछान आमकां तूं बस म्हणून निथळ कर पवित्र आत्म्या हे सगळे नवे वर्स तुझे सांगता जीवनची कृपा आमकां दी पवित्र आत्म्या तुझ्या बरमानाक मोजा कृपेन बरमाका दिवं तुका सेवा गणवायेन तुझ्या बरमानाक मोजा कृपेन बरमाका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रसणारा आत्म्या पदवेधारा देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रसणारा आत्म्या पदवेधारा Let your fire flow, Lord Jesus. Holy Spirit of God, anoint us with your fire, Lord. This is the new year, Lord Jesus. Will be blessed, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aradhan Baba. तुझी सगत आमची देवाळेची गुणकर दुबावो पयस्कर वाईटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार वाट गुणकर दुबावो पयस्कर वाईटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रसणारा आत्म्या पदवेधारा देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रसणारा आत्म्या पदवेधारा लविना डिसोसाठी मागतात ममता आणि त्याच्या मागतात प्रिय आणि कुटुंबाखातीर मागता दीपक बँगलोरच्या कुटुंबाखातीर मागतात कृष्णा आणि कुटुंबाखातीर मागतात तुका दिवास माका तुझे जाऊन केदीस पैस करी नाका तुका दिवास माका तुझे जाऊन केदीस पैस करी नाका देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रसणारा आत्म्या पदवेधारा देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा
रसणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा हालेलुया 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 ए रब्बा बरे खले बरे समदर समदर हालेलुया 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 ए रब्बा बरे खले जीसस 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 हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज थोडं वेळ देवाच्या उतारांचा ऐकूया. नव्या वर्षाची आशीर्वादा न्यू इयर ब्लेसिंग्स या विशयात थोडं आम्ही नियाळ करूया देवाच्या उतार. या वर्सा सगळ्यांक आमकां ही देवाच्या आशीर्वादान जाय आनी देवाच्या आशीर्वाद आमच्या जिवितांत जाय हें सगळें आमकां जाय. पूण हें सगळें खंय थावन येता, कशें आमकां तें मेळटा, आमचें जिवीत कशें तें आमी सुदर्शन आदारसून व्हरचें, कशें आमच्या जिवितांत देवाची काकुळटांनी कृपा मेळटा अशें आज देवाच्या उतारांत आमकां स्पश्ट रितीन सांगता मोगाच्या भावा आनी भयणी. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 2 Corinthians chapter 5 verse 17 सांगता तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. नवे वर्सा नवे संगती. पोरण्यांत काणी घेवन आमी बसचे नाका. जावंक बरो आदल्या वर्सा आमकां मस्त सलवणी आयल्या, निरासपण आयला, पिडाशिडा आयल्या, ह्या आमचे वयर जायते रिणाचे भार आनी आमचे सगळे जिवितांत सगळे अडखळी आयल्यात. जावंक बरो ह्या वेळार त्या सोर अडखळींनी जाल्यारय आमी आदल्या वर्सा जंय जोडलां, पूण हे वर्स ताच्या चड मापान आमकां बरेपण जायचें देखून नव्या वर्सा नव्यो संगती आमी काण घेया. पोरण्यांत काण घेवन आमी घालसून रावचें नाका. तें पोरणे जालें. 2024 आखेर जावन जालें. 2025 आमच्या हातीन देवान दिल्लें आसा. आनी देखून तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता. ह्या वर्सा ह्या आयचो दीस पयलो दीस जर आमी क्रिस्त थंय जिवंक फुडें सरता जाल्यार आमी एक नवी रचना जाता. पोरणे सगळें गेलें तें विसरून सोडया. कोणें आमकां दूख केलां जावंक बरो तांकां आमी बक्षिया. कोणागेर आमी बक्षांनी मागोवंक आसा आमी बक्षांनी मागया. एक नवें वर्स एका नव्या हुरूपान आमी आरंभ करया. नवे सक्तीन आमी बरया आयच्या दिसा. देखून हे उतर आज आमकां चड आनी चड देवाच्या लागीं व्हरता. एक पोरणे सगळें गेलें, सगळें नवें जालें. देखून इसाया प्रवादी आमकां सांगता 40 आनी 3 अध्यायांत 19व्या वाक्यांत आयजाया चॅप्टर 43 verses 19 पळया. हांव एक नवें कार्य करता. नव्या वर्सा नवें कार्य पोरणी पुरा कर जाल्यान आनी 3 आमकां पूण नव्या वर्सा पळय हांव एक नवें कार्य करता म्हणटा सर्वेस्वर देव. आनी आतांच तें येत्त घडये येत्त वर्सा म्हळ्यार येत्त दिसा पयल्या दिसात तें उजवाडाक येता. उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? मस्त जाणांक देवान करची नवीं कामां आसा पळय, नवीं कार्य आमकां दिसना. म्हळ्यार अत्मीक तरान आमी वाडवळ ना जाल्यार, अत्मीक तरान आमी अलर्ट ना जाल्यार देवान करची बरीं कामां आमकां दिसनात. आमकां मतीक येना. देखून देव सांगता तुमकां तें दिसना गे येत्त घडये हांव तुमच्या जिवितांत एक नवें कार्य करूंक येता. ह्या नव्या वर्सा नवीं कार्य म्हळ्यार नवें कार्य म्हळ्यार देवाचें हजरपण तुज्या जिवितांत येता आनी आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता म्हणटा. एक रस्तो करता. अरण्या म्हळ्यार कितें? आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट आसूंक बरो, अनवर आसूंक बरो, पिडाशिडा आसूंक बरो, निरासपण आसूंक बरो, सलवणी आसूंक बरो, ह्या रिणाच्या भार आसूंक बरो, हाच्या मदल्यांनी एक रस्तो करून आमकां ताच्यान भायर हाडटा म्हणटा. कश्टांतावन भायर हाडटा, पिडेशिडांतान भायर हाडटा, निरासपणांतान भायर हाडटा, सलवणीतान भायर हाडटा आनी सगळ्या रिणांतावन आमकां भायर हाडटा. एक नवो रस्तो. एक अरण्य म्हळ्यार सगळें तातूंत अरण्या भितर तुका सोलोंक जायना. तितले कांटे कुटे जडका आनी पुरा फातोरांनी पुरा आसतात. पूण तांतल्यांनी हांव तुमकां एक वचूंक रस्तो करता म्हळ्यार हाचे तावन सगळ्यांत तावन तुका भायर काडटा म्हणटा नव्या वर्सा. कोण पाती येतात तांकां बरें, पाती येनात तांकां आमी कांय करूंक जायना. देखून आज इतल्यो संगती देव आमकां सांगता. नव्यो अरण्यांत एक नवो हांव एक रस्तो करता. सुके करडे भंयत, सुके करडे उदक नासलेल्या भंयत न्हंयो उपजयता. जावंक बरो आमकां कृपेची झरना आमच्या जिवितांत कितें पवित्रत्व ना म्हणजे ड्रायनेस बघता आमकां जिवितांत. पूण ह्या वर्सा जर आमी देवा सांगता रावता जाल्यार न्हंयो उपजयता. नव्यो खंयच्यो न्हंयो? जुवांच्या वांजेलान जेजून सांगलेलीं उतरां आसा 7व्या अध्यायान 30 आनी 7 वाक्यान आमकां सांगलेलें आसा हांव तुमच्या काळजांतान वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळोंक लायतलो म्हणून.
ती कित्या पवित्र आत्म्याच्यो झरी आमच्या जिवितांत एक आमकां कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत ना जाल्यार कित्याक आमी ड्रायनेस भोगता आमच्या जिवितांत सुकी दाट पडले बरी मागोवंक जायना देवाचे उतार वाचूंक जायना खंयचें आयकया म्हणून बघता खाली वाचूंक आनी नाका पूण आयकल्ल्यांत जायना आमी वाचूंक जाय देवाचे उतार वाचूंक जाय आमी तसो नियाळ करूंक जाय मस्त जाणां सांगतात हांव मागणें आयकता म्हणून मागणें आयकुचें न्ही मागणें करचें करूंक अशें आमी मागणें करीचें आयकुचें मात्र न्ही आयकुचें बरेंच कांय प्रॉब्लेम न्ही आयकुचें बरेंच पूण मागणें केदाळ करताय तूं तुज्या जिवितांत मागणें करूंक आसता म्हणून प्रारंभ कर एक कमिटमेंट कर एक घंटो तरी हांव सुमेर सांगता रावतलो ह्या रावतली म्हणून एक कमिटमेंट करतना मात्र त्या कमिटमेंटाचेर देवाच्या आशिर्वादां तुज्या कमिटमेंटाचेर येता आनी ते कमिटमेंट तुका निर्धार तो खाण गेल्लो तो बऱ्या तरेन पाळूंक तुका जाता कित्याक देवाचो आदार थंय आसता देखून क्लियर सांगता पळया न्हंयो उपजयतलो किर्तनाचो ग्रंथ आमी वाचल्यार 50 अध्याय 10वें वाक्या दावीद राय सांगता एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा एक नवो आत्मो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल जेन्ना दावीद राय पातक करता ताच्या जिवितांत ड्रायनेस भोगता सुकीदाड ताणें पातक केल्ल्या वेळार सुकीदाड पडली कित्याक तशें थंय ताका गोत आसा साऊल राय जावन आसतना तो देवाक आविदेय जाल्ल्या वेळार तो देवाचें उतार आयकनातल्या वेळार ताचे ते आसलेलो पवित्र आत्मो देव काडटा आनी एक खोटो आत्मो ताका दुसूंक लागता हें पुरो ताणें पळयल्लें दावीद रायान ते जाल्यार दावीद ल्हान भुरगो जावन आसल्यार त्या टायमार तो पवित्र आत्म्यान भरिल्लो दावीद आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तो आसलो देखून तो गोलियादाक एकाच फातरान तो मारून उडयता येदो व्हडलो गोलियाद साऊल धांवुल्लो ताका फेस करूंक जायनासतना तेज्या मुखार झुजांत तो सोलवून धांवुल्लो आनी त्या झुजांत दावीद एकलोच वचून ल्हान भुरगोच वचून एका फातरान ताका मारन ताका जिशी मारता आनी ताची तकली ताच्यात तालवारीन कापून हाडून साऊल रायाक दिता तितल्या पवित्र आत्म्यान भरलेलो दावीद पूण आज तो पाता करतना तो तक्षण रिपेंट जाता आमी कोण पातक करनात लोकांनी सांगा म्हाका कोणी ना हांव ही पातक करता तुमी करता पूण पातक करना तेंचे दारूण काणगेन बसचें न्ही तक्षण आमी रिपेंट जायचे कशें दावीद राय तक्षण तो रिपेंट जालो तांणी पातकाचे वळखणीक एक नवें काळीज म्हाका रोसून दी हें खोटें काळीज आसा पळय म्हाका पातकाक ओडता हें खोटें काळीज हें खोटें मोहन म्हजें पातकाक ओडता देखून म्हाका एक नवें काळीज रोसून दी तशें मागणें पळया कितलें बरें आज आमचें मागणें हेंत जायचें ह्या वर्सा एक नवें काळीज म्हाका रोसून दी एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल आनी त्या आत्म्यान बरोवन आमी म्हजें हें वर्स सगळें तुजें सांगता करसूंक जाय करपा आदार म्हाका दी जेजू म्हणून आमचें हें मागणें जायचें आयचे दिसा हें मागणें जायचें आयचे दिसा आमी वस्त्रासी आमी कितेंय केल्यार आमी कितेंय मजा मारून ह्या वर्सा जियेता म्हळ्यार ना कश्टांचे दीस मुखार येता आसतना आमी सर देवा सांगता आसूं जाल्यार देवाच्या सांगता आमी जियेता जाल्यार मात्र आमी बचाव जातले देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दर्या विलापाचो ग्रंथ आमकां सांगता Lamentation chapter 3 verses 22-23 विलापाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 22 आनी 23 वाक्य म्हणटा सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना ह्या वर्सा तसो मोग कांय उणो जायना आनी मोग करनासतना आमी फाटीं रावता जाल्यार ती आमचे प्रॉब्लेम देवाचे प्रॉब्लेम न्ही ताचो मोग केदींच संपना ताचे काकूळ ती केदींच अंत ना तो काकूळ तूं दाखोवच्यार तो खुशी पावता तो काकूळ तूं दाखोवच्यार तो संतोष पावता तो आमकां बाचाव करूंक तो संतोष पावता खोटेपणांतून भायर हाडूंक तो संतोश पावता वायट सवयेतून आमकां भायर काडूंक तो संतोष पावता ताची काकूळ तूं विशेष आनी केदींच अंत ना हर सकाळीं ती नवी करेंस वर्तें तुजें विश्वासीपण आमी विश्वासीपणान देव कसो विश्वासी गी तशें आमी ताचेर विश्वास दवरचे भावार्थ दवरचे आनी तो खंडीत हें कार्य आज कितें तुमी देवाचें उतार आयकतात पळय आज तुमी हे कार्यकर्तारान तुमच्या मतीन कान घेवन तुमच्या काळजांत कान घेवन हें बरोवन दवरून आज तुमी ही ब्लेसिंगां मागता जाल्यार ही नव्या वर्साची ब्लेसिंगां न्यू इयर्स ब्लेसिंग हे हर एक मागाणें तुका आज दिता देखून आज ही टॉपीक आज आमकां देवान दिल्या उगडापणाचो ग्रंथ आमकां सांगता Revelation chapter 21 verse 5 उगडापणाचो ग्रंथ 20 आनी 1 अध्याय 5वें वाक्य आमकां सांगता मगाच्या भावा आनी भयणी हांगा तेद्वा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें कोण सिंहासनार बसले आसा सर्वेस्पर देव सिंहासनार बसून आसा आनी ताणें म्हळें आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान करतां सगळे वस्तू जिवितांत कितें फाटल्या जिवितांत कितें घडलां फाटल्या वर्सा कितें घडलां तेंच मुखार व्हरनाका तें बंद करा फिनीश करा तें कट आवट करा सगळें तें जिवितांतून तुमी भायर येया
जालें तें वरस मुक्त जालें जावंक पुरो तुमकां कश्ट आयल्या तनवर आयल्यात पिड्या शिड्या निरासपण चलवणी हे पुरो आयलां जावंक पुरो पूण आच्छेतावन हे नवें वर्स एक समृद्धीचें वर्स हे नवें वर्स तुमच्या जिवितांत एक बरेपण हाडचें वर्स म्हणून पॉझिटिव्हली काणगे या आनी फाटलें सगळें सांडून ह्या वर्सा नव्यो संगतींत आमच्या जिवितांत आमी आपणावया नव्यो संगती आपणायतना नव्यो संगती आमच्या जिवितांत जारी जातात देखून क्लियर सांगता पळया उगडापणाचो ग्रंथांत 20 आनी 1 अध्याय 5 वाक्य ते देव श्वसनार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान करता सगळ्यो वस्तू नव्या वर्सा सगळें नवेंच पोरणें आमी हाडचें नाका तें पिनकर आमी हाडचें नाका नव्या वर्सा नव्यो संगती देव दिताना त्यो काणयो आमी मुखार सरया काल्याक आमकां पोरणेंत जायचे पोरणेंत कित्याक काणयो आमी जियेचे नव्यो संगती आमी काणगे नव्या वर्सा देव त्यो नव्यो संगती दिवंक तयार आसा जाल्यार त्यो काणयो कित्याक आमी तयार ना आमकां आमी प्रिपेर करचें नव्यो संगती आमी काणयो नव्यान हांव रचता पळया उपरांत ताणें म्हळें ह्या सौर संगती विशयान बरें ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेण्याची ही म्हजी उतरां सत नव्या वर्सा नव्यो संगती दिता नव्यो हांव सकट नव्यान रचता म्हण सांगता तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत नव्यो संगती रचता नातरिल्लें तें रचूंक देवाक मात्र जाता आमच्या जिवितांत ना जावंक पुरो येदोळ तें पुरो नव्यान रचूंक देवाक जाता आनी नव्यो संगती हांव तुमच्या जिवितांत करता म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी म्हणटा बरें हें उतरां सत आनी पातयेण्याची हांचेर तुवें भरोसो दवरीत ह्या उतरांचेर हें उतर तुमच्या जिवितांत जारी जावं मागा हर एक उतर कितें आसा तें बरोवन काणया आनी ह्या उतरांत हर एक दीस म्हणलें बरी एक 5 मिनटां 10 मिनटां नियाळ करा हें परत परत वाचा कित्याक देवान सांगलेलें एक उतर निर्फोळ जायना बगाड तें कित्या खातीर धाडलें तें सगळें करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत इसाया प्रवादी सांगता 40 आनी 6 अध्याय 11वें वाक्य इसाया चॅप्टर 46:11 सांगता हांवें उदें दितावन शिखरेच्या एका सवण्याक आपयलां म्हजी येवजण सिद्ध करूंक देवाची योजना म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत सिद्ध करूंक एकल्याक हांवें आपयलां कोण तो पवित्र आत्म्याक आमकां पाठयला आनी म्हणटा पळया पयशिल्ल्या देशांतल्या मनशांक आपयलां जें हांवें सांगलां तें हांव करतलो जें कितें हांवें सांगलां तें हांव करतलो जें कितें हांवें येवजिलां तें हांव शेवटाक पावयतलो कितें तुज्या जिवितांत देवान येवजण केल्यात जरम्या 29:11 आज आमकां एक तेंत उतर मेळ्ळेलें सकाळीं एक नव्या वर्सा विश करया म्हणटाना जरम्या 29:11 घालून आमी तुमकां विशेश धाडल्यात कित्याक ती येवजना हर एक ह्या वर्सा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जायच्या मागाच्या मनान तें वर्स घालून तुमकां सगळ्यांक विशेश धाडल्यात पळया वाचा जरम्या 29:11 खंडीत जावन देवाच्या मनांत म्हजे पसत आनी तुजे पसत केल्ली कसली येवजना आसात म्हणून तो मात्र जाणा सरस्पर देव मात्र जाणा ती म्हज्या आनी तुज्या हिता पासत केस्ते पासत केल्ली येवजना न्हय बरो शान भरलेलो फुडार म्हाका आनी तुका दिवचे खातीर केल्ल्यो देवाची येवजना देखून म्हणटा सगळें हांवें उदें दितावन शिखराच्या एका सवण्याक आपयलां म्हजी येवजण सिद्ध करूंक तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत देवाची हर एक योजना सिद्ध करूंक कार्यगत करूंक त्या मनशांक हांवें आपयलां देशांतल्या मनशाक हांवें आपयलां म्हणटाच देवाचें उतर जें हांवें सांगलां तें हांव करतलो जें हांवें येवजिलां तें हांव शेवटाक पावयतलो हर एक संगती मगाच्या भावा आनी भयणी सगळी नव्यो संगती नव्या वर्सा देव आमकां दिता गादीचो पुस्तक प्रोवर्ब्स मुन्यो गादीचो पुस्तकांत 16 अध्याय 9 वाक्य प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16:9 सांगता मनीस आपल्या मनांत आपल्या वाटेची येवजण करता पूण सर्वेस्पर ताची पावलां थीर करता आमच्या जिवितांत आज नव्या वर्सा म्हणटाना नव्या वर्साची मस्त योजना आसूंक बरो थोड्यांच्या कुटुंबांनी लग्ना जिवीत म्हळ्यार सक्रामेंत आपणावचें लग्नाचें कार्य आसूंक बरो रोसाचें कार्य आसूंक बरो ओलाचें कार्य आसूंक बरो आनी कितें कार्य आसूंक बरो गर्भांचे कार्यक्रम आसूंक बरो घराचें उक्तावण आसूंक बरो जायतें खंयच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कांय तरी नव्यो नव्यो संगती येते आसात पूण सरस्पर देव तुमची पावलां थीर करता म्हणटा ह्या वर्सा कितें येवजना तुमी मुठींत घालून देवाच्या समकार तुमी दवरल्यान जाल्यार देवाच्या पांयां ताळा तुमी दवरल्यान जाल्यार जेजू आले ही म्हजी योजना पूण तुजी योजना म्हज्या जिवितांत जारी कर ही म्हजी योजना सोम्या पूण देव सांगता हांव तुजीं पावलां थीर करतां तुजीं पावलां हांव थीर करतां तूं निसरण पडनातलें बरी ह्या वर्सा तुका सदांच म्हजो सांगत हांव दितां तुजीं पावलां हांव थीर करतां भिये नाका धैर्य काणगे म्हणून घडये 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 देव आमकां उगडासा काडटा तेचें उतार आनी
भियेनाकात मगच्या भवानी बहिणी हे वर्स आमी जैतवून जातल्या खंडीत आदल्या वर्सा जर जैतवून जाल्या ह्या वर्सा आनीक चड आमी जैतवून जातल्या कित्याक देव आमची पावलां थीर करता देव आमची पावलां थीर करता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून देवाचें उतर आमकां मुखार अशें सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 30:7 अध्याय 20:3 वाक्या किर्तनाचो ग्रंथ 30:7 20:3 वाक्या किर्तनांत 37:23 मनशाची पावलां सर्वेस्पर थीर करता ताची वाट सर्वेस्पराक मानवाता जर आमी नितीन चलता जर देवाच्या उतरा प्रकार आमी जिवंक प्रयत्न करता आमची पावलां तो थीर करता आनी आमची येवजना ताका मानवातात आनी ती सुफळ करता आमी खाली एक मेट काडल्यार पुरो उरलेलें सगळें देव करता देव आमच्या सांगात आसा ह्या नव्या वर्सा नवी ब्लेसिंगां आमकां खंडीत जावन मेळटलीं आनी गादीचो पुस्तक आमकां सांगता हे आमी थंय आमकां सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 30:7 अध्याय 5 वाक्या थंय सांगता तुजी वाट सर्वेस्पराक फाटीं परती ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें तुका करतलो फाटीं तुजे कांय जिवितांत कितें आसा वायट आसा कितें आसा तें सोड एक नवें वर्स नवें जिवीत काणगे आनी तुजी सगळी योजना देव सुफळ करतलो आनी तो म्हणटा सर्वेस्पर सगळें तुज्या खातीर करतलो गादीचो पुस्तक आमकां सांगता प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्सेस 5 to 6 सगळं तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर भिये नाका धंडळ नाका घट्ट विश्वास दवर तें जाल्यार म्हज्या कश्टाले काल आयल्यार देव म्हजें सांगता आसा तो म्हाका सांडिचो ना हें वर्स सगळें हांव ताच्या सांगता जियेतलो आनी तो म्हजें सांगता आसता जाल्यार म्हाका कितेंच उणेंपण आसचें ना धैर्य काणगे म्हणटा पवित्र पुस्तक पळया मनीस आपल्या क्लियर सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुद्धवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका तुजी बुद्धवंतकाय मनशाची बुद्धवंतकाय 3 कडेन गाय ती एके जारी जायना एके पटी सर्गींची सोनवाय आमी काणगेचे देवाची बुद्धवंतकायेक आमी शरण जायचे आमी सरेंडर जायचे आनी मुखार त्यो सांगता सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखोंक घेवंक सोद देवाक वळखो देवाक सोद तो तुका मेळटलो देखून देव सांगता म्हाका तुमी सोदच्या खातीर ते दळा हांव तुमकां मेळटलो तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो म्हणून आमी सोदीचे आमच्या जिवितांत केदळा आमी सोदीचे सकाळी उठून आमी मागण्यांत देवाच्या हजरपण आमी सोदीचे देवाच्या हजरपणांत आमी जियेचे देवाच्या अभिशेकांत आमी जियेचे हें सगळें वर्स तशें आमी करता जाल्यार खंडीत जावन सकाळींचे 1 घंटो देवाक आमी दिता जाल्यार पर्सनल प्रेयर आमी बिल्डअप करता जाल्यार खंडीत जावन देवाची काकुलतानी कृपा धाराळ मापान ह्या वर्सा म्हाका आनी तुमकां मेळटली देखून भिये नाकात म्हूण सांगता पळया सगळ्या वाटांनी तो आमची वाट बुद्धवंतकार पातयेनी दवर नाका सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो तुजी वाट तो नीट करतलो वांकड्या वाट्यांनी चल्ल्यार तुका नीट वाटेन हाडटलो आनी देवाचें धाराळ आशिर्वादां ह्या वर्सा तो आमकां दितलो देखून क्लियर आमकां सोमी सांगता किर्तनाचो ग्रंथ आमी मागता 90 चॅप्टर 90 वर्सेस 12 अशें सांगता आमचे दीस मेजोवंक आमकां शिकय सर्वेस्परा तेन्ना आमच्या काळजान मेळटली सानवाय आमचे दीस थोडेच ते मेजूंक आमकां शिकय हर एक दीस आमकां सकाळीं देव उठयत जाल्यार खंडीत आमी बागी आमकां एक दीस चडीत दिलो म्हणून अर्थ आनी त्या दिसा खातीर आमी अर्घां दिवचे त्या दिसा खातीर आमी देवाची स्तुती करीचे हर एक दीस आमकां नवो आमच्या जिवितांत आमी कांय हाडिल्ले दीस न्ही देवान आमकां दिल्ले दीस ते कितले दीस कितलीं वर्सां कितली आमी जियेता तें आमी न्हय पूण कितले दीस कितलीं वर्सां आमी जियेता गे सोम्या सांगत आमी जियेतले हांव ही संगती आमच्या मतीन दवरया देखून आज आमकां सांगता वर्साचेर दवरताय तुज्या उदारपणाचो मुकुट ह्या वर्साचेर किर्तन 65 वर्सेस 11 साम चॅप्टर 65 वर्सेस 11 वर्साचेर दवरताय तुज्या उदारपणाचो मुकुट उदारपणाचो मुकुट ह्या वर्सा ताणें दवरला तुजीं पावलां पडल्यान थंय ओमतता शुभामपण तुजीं पावलां खंय पडटात थंय शुभामपण आशिर्वादां ब्लेसिंगां तुमकां तुज्या जिवितांत मेळटात देखून हे वर्स आमकां समृद्धीचें वर्स जावं दी हे वर्स आमकां सर्व आमकां देवाच्या महिमेंत वांटिली जावचें तें वर्स जावं दी देवाच्या सांगता जियोवचें वर्स जावं दी देव आमकां ह्यो पुरा प्रॉमिसीस दिता जाल्यार खंडीत आमी ती पाळोवंक जाय आमच्या जिवितांत ती काणी येवंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय देखून हे वर्स सगळें सोम्या सांगता जिवंक खंडीत जावन आमी सगळीं सांगत आसा
एकामेकाचो आदार खंडीत आसतलो, एकामेकाचे मागणे खंडीत तुमकांय आसतले, आमकांय तुमचे मागणे मेळटले. देखून खंडीत हे वर्स सांगता जियोंक फुडें सरया, सुमय सांगता आमी रावया, सुमयची बेसांवां दराळ बेसांवां ह्या वर्सा आमी जोडकान घेवया. हेंच म्हजें आनी तुमचें मागणें जावं दी. देखून तुमच्या हर एका गरजां खातीर आमी मागता आनी सगळीं तुमी कितें इंटेन्शनां घाल्यान ती सगळीं सुमयाक आमी समर्पण करून दिता आनी तुमचे खातीर निरंतरी मागता. देखून आज सक्कड आमी सांगता मागया, देवान जेजून शिकयलेले मागणे आमकां सक्कडांक येता तें बरें करून आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळाचें कशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरें नवें वर्स मागता. हें वर्स सगळे सांगता मेळोवन आमी मागया आनी खंडीत आमी ह्या संवसारांत जैते वोन जातले कित्याक सोमी आमचे सांगता आसा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं माग आनी सर बरें मागता. तुमकां बरें वर्स मागता.